मुळगावच्या देऊ गाड हाच्या घरात आयतारा ही घडणूक घडली. किचनात देऊ हाची लग्न करून दिल्ली भयण आशिल्ली आणि रांदपाची तयारी चालू आशिल्ली. अचकीत सिलिंडराचो रेग्युलेटर पेटून तो फ्रिजापोंदाक गेलो आणि फ्रिजान पेट घेतलो. शेजाऱ्यांनी धावपळ करून वेळारूच सिलिंडर घराबाहेर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टाळ्ळो. हे घडणुकेत फ्रिजा सयत इंडक्शन आणि हेर सामान जळ्ळें. घराच्या पाख्यावयल्या मदेरात लेगीत हुलूप लागलो. काय झालं तुमच्या घरात? काल मातशें कितें आग लागली, म्हणजे कितें जालें, सिलिंडराचो मातसो प्रॉब्लेम जालो आमचो. ते हे आसता पळय पायप, शेगडेचे पायप, तेका कितें डायरेक्ट तो उजो लागलो, ते पायप सोमते फ्रिजा पोंदा गेले. उजो लागून आनी फ्रीज समजा जळ्ळो. फ्रीज जळ्ळो तो समज ओके फूल हे जालें, म्हणजे अशें होमकाण पेटना तशें इतकें हें जालें की आमी सगळे भायर सरले आनी कितें जालें भितर हें आहा न्हू तो सिलिंडर आहा न्हू, भंय सांगले की स्फोट जावंक शकता तेजो. कोणूच वचना फुडें, आमी सगळे भायर रावले सगळे. तर आमचो शेजारी हांगा संजू सरप, हेणी खंयचे तरी आपल्या जिवाचें हें करून आसतना डायरेक्ट तो खंयल्यान भितर गेलो आनी हें केलें. पयलीं लायट बंद केली आमी आनी तेणी संजून डायरेक्ट तो भितर केन्ना गेलो आनी ते सोमते तो सिलिंडर पेट्टाले पायप, ते उजो ताका पेटलो. तेणी ओडून व्हरून ते भायर हाडून मागीर तो पालयलो. तेज्या उपरांत आमी सगळे वचोन हें करून सगळे उदक मारून खंयचे ते तेंचे नळाचे सच्ची सर तेंचे नळाक हे लायले, म्हणजे व्हडले पायप थंयल्यान उदक हाडून आमी हें केलें, म्हणजे बारीक भितर पालयले. परत खंयचे बेरान आसले आनी तशेंच आमचे ते ही पुजा सरप म्हणून आहा तिणी नेटान हें केली, म्हणजे खूब मदतकार केले सगळे. आनी आमचे भाव बी सगळे हाडले, म्हणजे बरें. नाल्यार ते सगळं नाल्यार ते सिलिंडर स्फोटूच जाता आसलो. ते संजूचे खरेंच हें म्हणटा हांव, संजू सर शेजारी आहा पळय, तेणी जर हें केलेलो नाल्यार तो खरेंच स्फोट जातात 100%. इतके जे उजो पेटलेलो थंय, तेणी खरेंच हे सगळे हें केलें आनी सगळ्यांनी आमचे कुटुंब सगळे आसले, सगळे भाव बीन तेंच्यांनी मेळोन आमचे हें केलें म्हणून हांवें हें जालें. तशें आमकां नुकसान भरपूर जाली. फ्रीज जळ्ळो, मिक्सर जळ्ळो, इंडक्शन जळ्ळो, परत बारीक डबे सगळे कितें आईचे चश्मा आसले ते जळ्ळे, म्हणजे बारीक खूब पयशे सो थोडे आसले ते आमचे फ्रिजार आसताले ते जळ्ळे. वाश्यान बी हे लागले, वयर वासो तेका असो उलप आनी तेका असो बारीक बारीक लागलो, हे जाले पेटले ते. पूण ते तेन्ना पालयले हे जालें म्हणून सांग, नाल्यार तो सिलिंडर जर काडिना जाल्यार आमकां कोणूच पावना. हेका फोन मारलो आमी, हेका फायर ब्रिगेड मारलो, पूण कितें जालें टायमूय जाता येवपाक न्हू, तेंचो फुडें येना आनी गाडी जपून हांगा पावना आमचे भितर. ते आतां तेंच्यांनी मागीर लास्टाक आपले कितें आहा ते पंचनामे कितें केलें आनी मातशें ते हेका पळय तेणी मातशें हें केलें. म्हणजे ती गॅस पेटयली हांवें न्हू, तेन्ना हांवें पयलीं रेग्युलेटर लायलो तेन्ना हांवें चॅक केलें ते, म्हणजे लायटर बिलान म्हाका पयलींची संवय आहा ती लायटर बिलान सगळें चॅक केलें आनी रावले 5 मिनटां. पयलें कांय ना न्हू आनी हांवें ते आनीक खंय लक्षात दिवंक ना. परत थेयलो तो आनी केलें म्हाजें हें सगळें तळसोवपाचें बी ते तिसऱ्यांचें काम. पयलें जालें 1.5 वर सुमार आनी ते पायपच कशें सुटले तेच कळोंक ना म्हाका. एकदम अशें गॅशीक आसता पळय ते शिगडे, ते पायप सुटले आनी डायरेक्टली म्हणजे अशें आमकांच मातशें लागून अशें गेलें आनी डायरेक्ट ते फ्रिजा पोंदा गेले. फ्रिजा पोंदा गेले ते एकदम असो पेट घेतलो, कितें खरेंच मोठे कितें म्हणजे अशें आग ती पळोवन आमी मातशी भियाली. कित्याक देवा कितें जालें, म्हणजे मेन म्हटल्यार कितें थंय सिलिंडर आसलो न्हू, सिलिंडरा खातीर सारकोच जीव असो कित्याक तो सिलिंडर आनी मातशें म्हणजे फुटलोच असो, फुटपाचेच हेजेर आसलो. कित्याक ते पायप असो जळा आनी अशें ते रितीन ते हें जालें पळय, उजो पेटा आसलो ते फ्रिजा. ते पळोवन कितें मेन पयलीं कितें जालें, ते फ्रिजाक आग पेटली पूण हें आसलें न्हू, कनेक्शन चालू आसलें न्हू, लायट चालू आसली, ते खातीर आनीक भियेली आमी. थंयच्यान येवकच ना, सगळ्यांक सांगलें हेंकां भायर सरा आनी तेवटेन येवन हेंकां मागीर सांगलें शटडावन करा म्हणून. त्या शिवाय आमी म्हटलें पाणी ओतपाचेंच ना, कित्याक जाल्यार थंय हें शॉर्ट सर्कीट कितें जावंक शकता न्हू कोणाक शॉक. म्हणून आमी डायरेक्टली मागीर तें पाणी बीन मागीर हें केलें. मागीर तो संजू येयलो न्हू, आमी वचोन सगळें तेंकां सांगलें शेजाऱ्यांक अशें अशें ती सगळीं धांवली. तो आसलो संजू सरफ तो आमचो, तेणी मागीर तेका हेका फायर ब्रिगेडीक बीन फोन लायलो. तुका कितें जावंक ना न्हू? आमकां तशें कांय ना, मातशें पांयांक अशें म्हणजे उलोप कसो? हय उलोप लागून असो गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.